जून 2025 पहिलाच आसतली. पूण हेजेर चडसो काय बोवाळ जाल्लो आमी नोटीस करूंक ना. न्यूज कितें आसलेली, गोवा गव्हर्नमेंट लुजीस ₹107 crore as TCP gives free FAR to 321 commercial units. आता जगान काय फुकट ना हे आमकां कळलेलें आहा. TCPन पयशे वगडयले, सरकारान पयशे वगडयले म्हटल्यार कोणाच्या तरी बोल्सान गेले. हो क्लियर अंडरस्टँडिंग आमकां येन्ना जर येयल्लो आसा बीजेपीच्या ह्या सरकारान, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी. पूण हो घोळ कितें तो समजून घेवया इश्टानो. हे सुरवात जाता 9 ऑगस्ट 2023 जेन्ना तेन्नाची चीफ टाउन प्लॅनर लँड यूज मिस वर्तिका डागर. आता वर्तिका डागर प्रेझेंटली चीफ टाउन प्लॅनर आहा फॉर ऍडमिन अँड प्लॅनिंग. आता लँड युजाक पंडिता म्हणून दुसरो मनीस आसा. सो तेणे ह्या दिसा गॅजेटाचेर एक नोटिफिकेशन पब्लिश केले आनी तितून अमंग्स वेरियस अदर चेंजीस ही एक चेंज हाडली. कितें म्हणून की गव्हर्नमेंट खंय आता केस टू केस बेसिसांचेर एक्स्ट्रा हायट आणि FAR दिवं शकता. पूण लिमीट कितें, मॅक्झिमम 20%. म्हटल्यार आता थोड्या गांवांनी 80% FAR आसा आणि सुमारे 9 मीटर हायट आसा जाल्यार तांकां 20% मोर म्हटल्यार कितले, सुमारे 2 मीटर एक्स्ट्रा हायट. 80% आसा जाल्यार ते 100चेर व्हरूंक मेळटले. अशे केस टू केस बेसिसांचेर म्हणून नोटिफाय केले. थोड्याच दिसांनी आनी एक नोटिफिकेशन येयलें गॅजेटाचेर 24 तारखेक. सेम चीफ टाउन प्लॅनर वर्तिका डागर आनी कितें केलें, जे 20%चे जे कॅप आसलेले, लिमीट आसलेले ते काडून उडयले. आता हितून जालें कितें काय म्हटल्यार आता 80% आहा न्हू जाल्यार थंयसर अनलिमिटेड जाय तितले FAR दिवं शकता, जाय तितली हायट दिवं शकता. परिणाम कितें जालो, मोर जे असल्या गांवांत ज्या जाग्याचेर 60% FAR आसा थंयसर 200, 250, 300 FARच्यो बिल्डिंगे अप्रूव्ह जावपाक लागल्यो. ज्या जाग्याचेर 9 मीटर हायट लिमीट आसा, रिस्ट्रिक्शन आहा, थंयसर 24-25 मिटराच्यो बिल्डिंग स्काय स्क्रेपर अप्रूव्ह जावपाक लागले. आता हो कायद्यान बदल केल्लो. पूण फुडें कितें जालें, हो जेन्ना कायद्यान बदल केलो आनी जेन्ना केन्ना सरकार कितें कायदे हाडटा, कितें सर्विसीस हाडटा जाल्यार तेज्या अगेन्स्ट गव्हर्नमेंटाक पे करचें पडटा. पूण हो कायदो हाडटाना सरकारान कसलीच फी नोटिफाय करूंक ना. परिणाम कितें जालो, सगळ्यो जितल्योय केसीस हँडल जाल्ल्यो त्यो सगळ्यो फुकट जाल्यो. कोणाक फुकट, लुकसाण कोणाक, सरकाराक आनी कॉन्सिक्वेंटली आमकां. कित्याक ते पयशे सरकाराच्या तिजोरीन येतले आसले. सरकार म्हटलें कोण, आमी लोक. सो आमकां पयशे येवंक ना, सगळे फुकट जाले आमच्या दृश्टिकोनान. पूण कोणाच्या ना कोणाच्या बोल्सान ते पयशे गेले हे शुअर आहा. कित्याक ब्रोकर मिनिस्टर बसलेलो आहा. ब्रोकर काय फुकट करिना आपले धंदे. फुडें कितें जालें तें पळोवया. 30 सप्टेंबर 2024 पोरूची गजाल. फायनान्स डिपार्टमेंटांतल्यान TCP चीफ टाउन प्लॅनराक एक लेटर गेले की बाबा रे, तुम्ही जे ते धंदे चलयला पळय ते फुकट चलयल्ले आहा, ते उपकारचेले ना. तुम्ही कमीत कमी 1000 तरी फीज लेवी करा, फीज लाया तांकां. जितली तुम्ही FAR एडिशनल दिता पळय बिल्ट अप एरिया तेजेर तुम्ही 1000 तरी चार्जीस लाया. हे पत्र फायनान्स डिपार्टमेंटांतल्यान TCP केन्ना सप्टेंबर 2024 गेले. फायनान्स डिपार्टमेंटान 1000चो आंकडो खंयच्यान हाडलो काय म्हटल्यार 17 तेंच्यांनी 1000चो रिवायज केल्लेली रेट्स पळय थंयसरल्यान आंकडो हाडलो. पूण फायनान्स डिपार्टमेंटाचो ज्याचो मिनिस्टर स्वता CM आसा तेणी हे पळोवंक ना. 2 जुलै 2015 सिमिलर TCP एक्टान एक अमेंडमेंट हाडलेले. एडिशनल हायट अँड FAR फॉर 4 स्टार्स अँड 5 स्टार्स हॉटेल. थंयसर कॅप 20% तेन्ना आसलेले, आता ते 20चे 30 केल्लेले आहा. पूण त्या कायद्याच्या हिशोबान जितलो एडिशनल हायट आणि FAR दिता तेका सरकाराक मिनिमम 20,000 पर स्क्वेअर मिटराच्या हिशोबान रेव्हेन्यू येवपाक जाय. 20,000 रुपया खंय आणि 1,000 रुपया खंय.
म्हटले तू आता इतले चोरतात न्हू आमी, तर थोडे सरकाराकूय येवया असो कितें हिशोब करून 1000 रुपया लायिल्ले कितें. आनी सरकारा कडल्यान गपचूप तो ब्रोकर मिनिस्टरूय उलयना आनी हो आमचो चीफ मॅनेजरूय उलयना. म्हटले चलयल्यात कितें, उबाडून लुबाडून खायत राव. भ्रष्टाचारी जनता पार्टी ती. आता पळय न्यूज आर्टिकल, तितून हे सीएजी ऑडिट जे जाता पळय अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचे, तितून हे सापडले. पडटो कोणी हे जे 107 कोटी जे सांगतात पळय रिपोर्टान ह्या, ते फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या लेटराच्या हिशोबान, म्हटल्यार 1000 रुपयाच्या हिशोबान. जर एक्झिस्टिंग कायदो जो 2015 हाडलेलो पळय, जितून 20,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटराच्या हिशोबान जर धरीत जाल्यार आंकडो हो पळय हांगासर दिसता 2147 कोटी रुपयाचो लुकसाण जाल्लेले आहा. आनी हे स्ट्रेट अवे स्कॅम 2147 करोड्साचे स्कॅम. आनी आमच्या अंदाजान हो इतले पुरते लिमिटेड ना. कित्याक तर अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचे ऑडिट एप्रिल 2025 जाल्लेले, तेंच्यांनी फक्त 221 फायलीच तपासला. आमी सप्टेंबरान आसा. इजिली 3000 कोटीचो स्कॅम हो. आनी कोण करता, ब्रोकर मिनिस्टर मिस्टर विश्वजीत राणे. हे फुकट दिवपाचे कितें कारण आसलेले. आनी तुमी पयशे घेवना म्हणून आमी हे एक दोग जाणांनी चौकशी काडटाले. आमी पे केला आमी खंय फुकट घेतला काय म्हणून आमचे कडेन वयल्यान आर्ग्यू. कोणाक पे केले, ब्रोकराक. आनी तेणीचे बसयल्ले आहा पळय ते टीसीपी बोर्डान आर्किटेक्ट आनी इंजिनियर, चार्टर्ड इंजिनियर्स बीन, ते रिकवरी एजंट हेंच्या मार्फत हेंचे सगळे चल्लेले आसा. पूण आमी हे इश्टानो इतले सोंपेपणीन सोडप नाय आनी आमी सोडचेलेय ना. कालच्या दिसाक पणजे पुलीस स्टेशनार कंप्लेन फायल केल्लेली आहा. कोणाच्या नांवार, ब्रोकर मिनिस्टर विश्वजीत राणे, आदलो चीफ टाउन प्लॅनर राजेश नायक. कित्याक ते जेन्ना ओरिजिनली 2023 जेन्ना गॅजेट येयल्लेले तेन्ना चीफ टाउन प्लॅनर राजेश नायक आसलेलो आनी करंट चीफ टाउन प्लॅनर वर्टिका डागर. ह्या तिगांकूय खबर आसलेले की ते पयशे कलेक्ट करिना हे एप्लिकेशन प्रोसेस करताना, एप्रूव्ह करताना. हे तिगांकूय खबर आसलेले की एक्झिस्टिंग कायदो आहा 2015च्यान की जितून 20,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर रेट एप्लिकेबल आसा म्हणून. आनी तरी आसतना हेंच्यांनी गव्हर्मेंटाक लुकसाण केलो, आमकां लुकसाण केले. आनी आमी डेफिनेट आहा हेंच्यांनी आपली बोल्सां भरलेली आहा. हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय, हाय लेवलाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय, प्रेफरेबली रिटायर्ड हायकोर्ट जज. हेजेर हे इतले सोंपेपणीन हे भ्रष्टाचारी जनता पार्टीक आमकां लुटोवंक दिवपाचेले ना. हे पळय आमचे कुडक्यांनी झोनिंग करून, एफआयआर करून, हायड करून गोंय विकता आनी आपली साठली पोटली भरता पळय. हेंकां कितें आमी ते दाखोवन दिवया इश्टानो.